रातोया कोणवाल्या बाबा या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बोळान पाच क्रांती आम्ही सुटून आणि जेजूच्या जल्माचे बोलबेक आम्ही उर्बीन तयार जाऊन हे मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुया वरवीं बसया. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेलाचो 9वो दीस. ह्या मिसा उपरांत 9:30 आनी 10:30 मीस आसतले. मिसा दोनपारची 12:30 यात्रेकारांचे मीस उपरांत 3:45 डिओसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल अपॉस्टलेट आनी डायोसिजन सेंटर फॉर मिशनरी एनिमेशन ह्या केंद्रान वावुरतले आमचे पाद्री भाव हे मीस भेटयतले. उपरांत 5:15 कोंकणी भाशेन मीस आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. फकत आयज कुमसाराक तुमच्या बासिलिकाच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ती 10:30 आनी सांजेच्या 3 ती 5:30 पर्यंत वचून येता. फाल्यां कुमसार आसची ना. तेस्ताच्या दिसाची मिसा सकाळी 4, 5, 6, 7, 8 आनी 9. तेस्ताचे मीस 10:30 मुंबईचे बीस डॉमिनिक सावियो फर्नांडीस तेस्ताच्या मिसाचे येजमान आसतले. दोनपारची तेस्ताच्या दिसाची मिसा 12:30 3 स्पॅनिश भाशेन, 4 आनी 5 कोंकणी भाशेन, 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आनी उपरांत तरणाट्यांचो तियात्र इंग्लीश भाशेन. जपान मिसांव संगीत आनी डान्स तियात्र तरणाटी घडोवन हाडटात. तो तुमच्यान डिसेंबराचे 3 तारखेर सांजेच्या 6 वरांचेर फेस्ताचे मीस जातोच पळोवचो. Gospel Echoes presents Mission Japan, an hour's musical dance and drama program based on the life of Saint Francis Xavier will be performed on this very stage on the 3rd of December after the evening 6 o'clock Mass. गायनाची हातपाना मीस सोमतोच बसके दवरची तांचो वापर आमी येराय मिसांक करतले. आतां आमी सगळीं उबी रावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे घेवया. तुमी म्हज्या उपरांत म्हणात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. ह्या वेळार घडये आमच्या जिवितांत आमच्या काळजान मनान जायते कितें देवा लागीं मागूंक आसा तें जेजूच्या हातान घालुया. तशेंच फादर एंटनी आनी आमच्या ताच्या बरोबर आसलेल्या दुसरे पाद्री भावां पासत मागुया देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद दिवं. तशेंच गायो मंडला पासत मागुया तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद ओत म्हूण मागुया. तशेंच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जायते जाणांचो आदार आमकां मेवता तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आमचे ओतरेक पापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सभी आसूं. सर्वदार दिव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमचे कुटुंब तुमचे जिवीत उजवाडान भरूं. आनी सर्वदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सदांच आसूं. वचून येयात क्रिस्त शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. माठवांत आसा तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात.